आम्ही आज सगळ्या व्हड संख्येन हांगासर जमल्या कदाचित लॉटरीचे कुपन काडपा खातीर पण ते निमित्त कितें तर सार्वजनिक गणेश उत्सव देशात सार्वजनिक गणेश उत्सव जर सुरू कोणी केला आसत जाल्यार तो बाळ गंगाधर टिळक हांच्यांनी सुरू केलो कित्याक सुरू केल्लो तर लोकांच्या घराघरांनी गणेश उत्सव आशिल्ले बट त्या निमित्तान तेच्यांनी सार्वजनिक गणेश उत्सव कित्याक केलो त्या निमित्तान लोक एकीकडे येतले आणि हे लोक एकीकडे आयल्या उपरांत तांकां स्वराज्याच्यो 4 गजाली सांगल्यो वयतल्यो आणि त्यो स्वराज्याच्यो गजाली सांगच्यो म्हणजे थंयसर जात धर्म भेदभाव न मानिनासतना आणि द सेम वे आमी आतां फॉलो करता की आमी पळयता खंयसरूच जात धर्म भेदभाव मानिनासतर सगळे लोक एकीकडे येता म्हणून गोंयांत सुद्दां हिंदू आसतले मुस्लिम आसतले क्रिश्चन आसतले हे सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या निमित्तान आमी एकीकडे येता तेन्ना स्वराज्य जाय आशिल्लें आतां आमकां सुसंस्कृती जायी परत एकदा जर आमी संस्कृती दवरतले आसत जाल्यार सार्वजनिक गणेश उत्सव हे त्या निमित्तान काम करप अत्यंत गरजेचें आसा केपेंचो सार्वजनिक गणेश उत्सव म्हाका दिसता गेली 31 वर्सां हांगासर मनयता आणि त्या निमित्तान गेले 11 दीस आपले 9 दीस वेगवेगळे कार्यक्रम करता आसतले आणि तेकाच लागून म्हाका दिसता हांगासर नाटकूय जाता आणि तियात्रय जाता बरेचसे गणेश उत्सव जे पळयता असे विविध कार्यक्रम वेगवेगळ्या जातीचे आणि धर्माचे कार्यक्रम सार्वजनिक स्टेजीचेर मनयतात।